that the final voting percentage for Panaji is coming as 70%. Polling percentage during general election for Panaji was 77.06%. भाई मोबाइल I don't accept. From my side, we will get 98% of our voters out. 2% may not be able to do for some technical, medical reasons. So any opposition is it tough situation? I don't see any opposition. As I say that microscope or telescope order still has not come. Lead कितने करे? How many? No projections, but it will be substantial. कितले एडवांटेजेस आसतले तुमकां हाय वोटर टर्नआउट जाय केले म्हजो हाय वोटर लीड वाडटली पण म्हजो वोट यार भायर सरतलो. मुख्यमंत्री साहेब काय कारण घडले असं की या पहिली तुम्ही कोणत्याच निवडणुकीला प्रचार एवढ्या मोठ्याने केला होता यावेळेस तुम्ही तुमच्या मित्रपक्षांना पण बोलवले मंत्रिमंडळाला पण बोलवले आणि मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला काय घडले असं मोठ्या प्रमाणात प्रचार म्हणजे प्रचार करायचा नसतो तुम्ही प्रचार करत होता अरे बाबा बाकीचे आला सगळीकडे जनरल इलेक्शन असायचं मी गोवाभर फिरायचो प्रचाराला ह्याच्यापेक्षा जास्त इंटेन्सिव्ह प्रचार केलेला आहे दिवसभर फिरायचो सकाळी 7 वाजतापासून पणजीत फिरायचो 11 आले की बाहेर जायचो रात्री यायचो सगळं गोवाभर प्रचार करत होतो या वेळेला तुला मी संध्याकाळी 5 ते 10 या वेळात मी पणजीत प्रचार केला मी कुठलीही निवडणूक सिरियसलीच घेतो त्याचं कारण निवडणूक म्हणजे लोकांपर्यंत जाण्याची संधी यू कॅनॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड दॅट इज अ सिग्नल मतदान भरपूर जातलें मतदानाचो जो आमी कॅम्पेनिंगाक उत्साह पळयलो आनी एक मनोहरबाई खातीर सपोर्ट पळयलो एक मोग पळयलो आयज डेफिनेटली हो मोग हो सपोर्ट एक आशिर्वादाच्या रुपान आयज बॅलट बॉक्सान वतलो आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट ऑफ अ रिसाउंडिंग विक्ट्री. दिसता 2012 लीड रिटेन करतलो भाई. It will be more than that. 2017 by-election will be a history in Panji. मार्जिन हांव स्पेक्युलेट करना कारण 28 तारखेक कळटलेच ते ह्या इलेक्शनान बरेच लोक मोरया जावपाचे आहा एकूच न्हय जवळ जवळ प्रत्येक बुथाचेर जे कोण आशिल्ल्यांचे ते सगळे भायले आशिल्ले लोक पणजेंतलो एकूय भितर कार्यकर्तो जवळ जवळ निग्लिजिबल म्हणजे सगळ्या हातून म्हाका 10-15 वयर पणजेचे लोक दिसले ना काँग्रेसच्या बुथांचेर अशा प्रकारची डेमोक्रेसीच्यो गजाली करणारे लोक व्हडल्यो व्हडल्यो नाझिझमचे सारके सर्क्युलरां घुसवणारे लोक हांच्यांनी हे आपूण विसरतात की हांच्यांनी इमर्जन्सी लादलेली ह्या देशाचेर आनी आयज ज्या पद्दतीन वागल्या त्या पद्दतीन हांची गुंडगिरी कशी आहा गुंडगिरीच करताल्या तुमी पळयलां आसतलें थोड्या डिमांड केला इलेक्शन कमिशनाक की तांच्यांनी हाजेर कारवाई करची भायल्या मनशाक येवपाक येना तुमचे सर्क्युलर जे तुमी डायरेक्शन्स दिल्ले ते वॉयलेट जाला सो देर हॅज टू बी क्रिमिनल केसीस फायल्ड अगेन्स्ट सच पर्सन खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनान सो मोठो करूंक जाय वोटींग हॅज बीन पुल्ड डावन बाय बूथ्स वेर वी आर नॉट दॅट स्ट्रॉंग सो अवर वोटर्स हॅव कम आउट. पणजेच्या मतदारांनी एक चेंजा खातीर वोट केला आनीक ज्या तरेन आयज मतदार म्हाजे कडेन इंटरॅक्ट जाताले म्हाका नक्की खात्री आसा की तांणी एक नवो बदल घडोवपाक आयज मतदान केलां पूण हेजो अर्थ हांव अशें सांगना की हांव आयज डिक्लेअर करता की हांव जिखता म्हणून म्हणजे खूब सारे पॉलिटिशियन लोकांक गृहीत धरतात आनी लोकांक गृहीत धरून ते लोकांचो निर्णय जो मतपेटीन बंद आसा ते लोकांनी कितें मतां घातलेलीं आसा कशें हें केल्लें आसा हें ते सट्ट करून आपूण सांगता आमी इतले मतांनी जिखून वयता तितले मतांनी हांव त्या मताचो न्ही पणजेच्या मतदारांनी मत दिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता आमी 28 तारीख सुद्दां रावपाची गरज आसा आनी 28 तारखेक जेन्ना मतपेटी उगडटली मतदारांनी कितें कौल दिला तो उगडो जातलो पूण एक सांगपाक सोदता इलेक्शन रिजल्ट एक कडेन पूण ह्या
15-16 दिसांची जे एक एग्रेसीव कॅम्पेन केली, जवळ जवळ 18 वरां हांव डेली काम करतालो. त्या 15-16 दिसांक म्हाका दिसता हांव लोकांची मनां जिखपाक सक्सेसफूल जाल्लो आसा.